उत्तर गोयचो एडिशनल कलेक्टर साबाजी शेटयेक एसीबीन 25,000ची लाच घेताना मंगळारा रंगे हात धरिल्लो। स्फोटकांच्या गुदावाक लायसना खातीर एनओसी दिवंक ताणें खंय 1.5 लाख मागिल्ले। पयलो हप्तो म्हणून 25,000 कॅश घेताना एसीबीन ताका धरलो। आज सकाळी ताची कस्टडीत चौकशी जावपाची आशिल्ली आनी नेमके साबाजीच्या छातयेत कळ मारपाक लागली। मुख्यमंत्री म्हणटा खंयच्याय भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्याक सोडचे ना। फक्त कोणें कितें चुकीचें फाटी गेलां तें एकाद्रे तितलेशें डिटेलिंगान वचपाची गरज ना, पण आतां जर तूं चालू करी जाल्यार दे वील हॅव टू पे प्रायस फॉर इट। यू हॅव टू डिलिव्हर टू द पीपल, दॅट इज व्हेरी क्लियर। हो मॅसेज गव्हर्मेंटाचो क्लियर आसा आनी हांव एका पर्टिक्युलर केसीचेर उलयना, पण हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की एज फार एज आय एम कन्सर्न देर कॅन बी नो कॉम्प्रोमायज ऑन इंटिग्रिटी। कॅरेक्टर एंड इंटिग्रिटी कॅनॉट बी कॉम्प्रोमायज्ड। हे सरकार करप्शन फ्री सरकार म्हूण खंयच्या तोंडान बीजेपी सांगता काय म्हूण विरोधी पक्ष नेत्यान तोमणो मारलो। लोकांक खंय पिळपाचें काम चल्लां। खरें अर्थ सरकारांनी तेजेर उत्तर दिवपाक जाय की तेंच्या पद्दतीन म्हणटा की करप्शन आनी जो भाजपाच्या टायमाक करप्शन म्हणटा खंयच आसना, जे जावं ते सेंट्रलाक जावं ते स्टेटी भितर केन्ना जावंक शकना अशें तेंचें एडमिनिस्ट्रेशन आसा। जाल्यार अशें कित्याक घडलें हें म्हाका दिसता रिप्लाय तांकां विचारपाक जाय की सरेआम जे तेंचे ऑफिसर येदे व्हडले मोठे पदाचे ऑफिसर जे आसात ते अशे पयशे घेता आसतना जे सापडटात जाल्यार हेंचें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा आनी ते खंयच्या तोंडान सांगतात की करप्शन जायना म्हणून। लोकांक पिळपाचें काम चल्लां, लोकां कडेन पयशे घेवप अशे पद्दतीन ब्रायब घेता आसतना तो सरेआम जो हेजे उच्च पदा वयलो जो ऑफिसर सापडटा हेजो अर्थ की आनी कितली घडटा आसतलें, कितले कडेन घडटा आसतलें। आयज हो दिश्टी पडलो म्हणून कळोन चुकलें अशें अनेक जावंक शकता, अनेक मनशाक त्रास जावंक शकता। त्रास जाता म्हणून खंय तरी आज उगडकीस येयलात, म्हणजे हे खऱ्या अर्थांनी गोंयचे गोंयचे म्हणजे मुख्यमंत्री आसात त्यांनी रिप्लाय दिवंक जाय की अशें कित्याक घडटा। ह्या प्रकरणा कडेन रेव्हेन्यू मिनिस्टराचो संबंध आसूं येता नासूं येता, खरे खोटे सोदूंक चौकशी करची म्हूण बाबू म्हणटा। मिनिस्टर के लिंक वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसके करना चाहिए, रहेगा तो करना चाहिए। शायद ऐसा हो सकता है, कनेक्शन नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा मिनिस्टर में उसको मालूम पड़ेगा कि उसको मालूम है कि उसको लिंक रहेगा, लेकिन होना चाहिए, इंक्वायरी तो होना चाहिए। बाबू कवळेकरांच्या उतरांक जाप दितना महसूल मंत्री रोहन खंवटेन ताका कॉफिन ऑफ स्कॅम म्हणले। एज फार एज बाबू कवळेकर गोज, आय थिंक ताणें हे चीप पब्लिसिटी स्टंट्स करच्या पेक्षा बरें कितें तरी काडचें। जो स्वता इतलो स्कॅमान गुटला, आय वूड से अ कॉफिन ऑफ स्कॅम्स दॅट मॅन इज बीन इन्वॉल्वड, ही इज बीन पुट एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। I think my priority today would be to ask our Honorable Chief Minister to hand over all these IDC scams to CBI. कित्याक त्या मनशाक पयलीं असल्यो गजाली ज्यो काडटा ताणी स्वताची आपूण खंय पांय आसा ते पळोवपाचें। साबाजी शेटये हो कॉमन मॅनाच्या आवाठा भायर आशिल्ल्यांचेर एक्शन जायना। एक्शन सगळ्या लेवलार जावंक जाय म्हूण आपाचो फुडारी आदलो सिव्हिल सर्व्हिस ऑफिसर एल्विस उलयलो। हांव म्हणटा कितें, ज्यो एंटी करप्शनान किंवा क्रायम ब्रांचान केसी भरलेल्यो आसा हाजे पयलीं खुबशे सरकारी अधिकाऱ्यांचेर रेड जाल्ली आसा। उदाहरण ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टराच्या पिवनाचेर रेड जाल्ली तेन्ना। सो साबाजी शेटये म्हाका दिसता इज अ कॉमन मॅन, आनीक जे कॉमन मॅनाच्या रिंगांतले भायर आसा तांचेर कांय एक्शन जायना। सो आमची मागणी की एक्शन जाता जाल्यार सगळें लेवल प्लेईंग फील्ड म्हणून आसता खंयच्याय क्षेत्रांत ते सगळ्यांचेर जावपाक जाय। हांव म्हणना म्हणून हांव सांगता कितें ताका टार्गेट केलो काय म्हाका कांय खबर ना, पूण हांव जाणा साबाजी शेटी बरो मनीस, तो कॉमन मॅन तो, पूण जे अशे खुबशे ताजे पयलीं रेडी जाल्ले ताचेरूय कोणें कितें तरी सांगचें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।